Possiamo fare una verifica su noi stessi e chiederci se, nei luoghi in cui viviamo, alimentiamo la conflittualità o lottiamo per far crescere l'unità con gli strumenti che Dio ci ha dato, la preghiera e l'amore. Invece alimentare la conflittualità si fa col chiacchiericcio, sempre, parlando degli altri. Il chiacchiericcio è l'arma più alla mano che ha il diavolo per dividere la comunità cristiana, per dividere la famiglia, per dividere gli amici, per dividere sempre. Lo Spirito Santo ci ispira sempre all'unità. Today is the feast of Saint Vincent of Saragossa, a deacon who lived around the year 300 in what is now Spain and who suffered terrible tortures before being martyred for our faith. Hello, I'm Father James Kubicki of the Apostleship of Prayer. I'm always inspired by the stories of brave men and women who suffered torture and death rather than give up the faith. Here's a poem about Saint Vincent's passion from a 5th century Latin poet named Prudentius. It consists of what the poet imagines Saint Vincent said to the governor who ordered him to worship the Roman idols. To him the martyr answer made, "Come then, put forth your utmost strength. Use every force at your command, and I will still defy your laws. Your tortures are to Christians sweet, the iron hooks and prison chains, the hissing flames and red-hot grates, and even death, the final doom. Hear you the creed that we profess. Christ and the Father are one God. Him we confess and Him we serve. Destroy this faith if you have power. How senseless are your false beliefs. How stupid Caesar's stern decree. You order us to worship gods that match your own intelligence. Well do they know and understand that Christ still lives and reigns on high, and that His kingdom soon to come shall to the wicked terror strike. They loudly cry as they confess that by the power and name of Christ they are cast out of men possessed, these demons foul who are your gods." Now, that's courage, wouldn't you agree?
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुमकांय दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां हे आयचे मिसाचे भेटेन. आयज आमी 8वें 9वें करता भोवपाक सायबिणीचे परबीचे तयारेक. सगळी आमची मागणी सायबीण मायचे मजतीन आमी देवा मुखार ह्या वेळार दवरुया. दुसऱ्या दिसा आमी भेटयता ब्रेडकॉफ हांच्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयता स्निफा फेर्नांडीस. तशेंच आपल्या लग्नाचो दीस आयज मनयता एडवार्डो रॉड्रिगीस आनी रोजादा रॉड्रिगीस. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या भाव भयणीनो, जेजू आपणा बराबर रावूंक आमकां आपयता आनी तो कोराराचो मध्यस्थी म्हणटच ताचे बराबर रावन ताचें राज परगटूंक आमकां तो पाठयता. आयच्या दिसा ही कृपा आमकां मागुया. आमी जेजूक आमच्या जिवितान अणभवूंक आनी ताचो अणभव घेवन होच अणभवान आमी दुसऱ्यां लागीं पावूंक आनी दुसऱ्यांक देवाचें राज दिवंक आमकां कृपा मागुया. आनी जायते फावटी आमी फाटीं उरल्या, जायते फावटी जेजू बराबर रावचे सुवातेर आमी ह्या संवसारान मिसळ जावन जेजूक कुशीन दवरला. असले आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चाळून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चाळून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांग वार मरे सगळ्यां देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुरपदविदार आनी सासणाच्या देवा, सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायश्यो कोर. तुज्या प्रितीच्या पुता जेजूच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी भरोन वचूं हें आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणान. हिब्रोंक बरयलेलें चिटीवेलें वाचो. बाबा भयणीनो, जितलो जेजू ओदीक श्रेश्ठ कराराचो मोदेस्त, तितलें ओदीक श्रेश्ठ मुनियारपण ताका मेळ्ळें. कित्याक हो करार ओदीक वर्त्या बासावणेचेर स्थापलेलो आसा. खरें म्हणल्यार करारा विशीं कांयच एक वांकडें नासलें जाल्यार दुसऱ्या आनीक कराराची कसलीच गरज आसची नासली. तर तांचो गुन्यांव करून देवान तुमकां अशें सांगता. पळयात, दीस येतात म्हणटा सर्वेस्पर, आनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या कडेन आनी जुदावाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. तांच्या पुर्वजांक तांच्या हाताक धरून इजिप्त देशांतलीं हांवें भायर काडलें. तेन्ना हांवें तांचे कडेन करार केलो. तसलो हो करार न्हय. ती म्हज्या कराराक विस्वाशी रावली नात आनी ह्या पासत हांवें तांकां सोडून दिली म्हणटा सर्वेस्पर. त्या दिसा उपरांत इस्रायलाच्या घराण्या कडेन हांव करार स्थापलेलो तो असलो म्हणटा सर्वेस्पर. तांच्या मनांत हांव म्हजे नेम कायदे घालतलो आनी तांच्या काळजांत हांव तें बरयतलो. आनी हांव जातलो तांचो देव आनी तीं जातलीं म्हाजी पोरजां. सर्वेस्पराची ओळख घे. अशें म्हणून शेजाऱ्यान आपल्या शेजाऱ्याक
आनी भावान आपल्या भावाक आनीक शिकोवची गरज पडची ना, कारण तुमचे मदली व्हडली तशी ल्हान पर्यंत सगळीं म्हाका वळखतली, कित्याक हांव तांच्यो चुकी बक्षितलो आनी तांच्या पातकांचो आनीक उगडास वचचो ना. नव्या एका कराराची खबर करून देव पयलो करार पोरनो जालो म्हूण दाखयता, तर जें कितें पोरणें आनी खोटारी तें शेकी नाच जावंक पावता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. परतून म्हणुया, मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. तुजी काकूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. ताची भक्ती करतल्यांक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देसांत वसतली. जबाब मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीट आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुमींतल्यान उपजतलें आनी स्वर्गार्थान आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफोल पिकाळ. नीत चलून येतली ताचे मुखार, तांचे पावलां घालून येतली शांती. जबाब मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. उद्गार. देव बाप असलो जेजू सोवें खुर्सार आपले वेंगेन परतून घेवच्याक संवसार. मनशाक आपले वेंगेंत हाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचें आदीन केलां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मार्कू परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दोंगरार चडून जेजून आपणाक जाय तांकांच आपयले म्हणटच ते ताचे शिंगेले आनी आपणा बरोबर आसचे पासत आनी प्रवचन करूंक तांकां धाडचे खातीर ताणें 12 जाण नेमले आनी पिडा रोग बरो करूंक आनी देंवचार काडूंक तांकां पदवी दिली. आनी सिमावांक पेद्रू म्हूण नांव घालें आनी जेबेदेवाच्या पुतांक जाकोबाक आनी हाच्या भावा जुआवांक ह्या दोगांक बोनेर्जीस म्हणजे गडगड्याचे पूत म्हूण नांव दिलें. येर आंद्रे, फिलीप, बार्तोलोम्यो, थॉमस, आल्फिवाचो पूत जाकोब, तादेव, उर्बेवन सिमाव आनी ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. भाव भयणीनो, देवाचें राज विस्तारूंक आमकां बावतिजमांतान विचून काडल्या. जाल्यार आयज उगडास येता म्हाका त्या बुडकुलो करपी जो मनीस आसा तो. एक बुडकुलो जरी तर करतलो जाल्यार त्या वाट्याचेर तो माती घालता
आनी तो वांटो गुवणावन तो बेश्टो मातयेचो गुडो जो आसलेलो ताका एक आकार दिता आनी आकार दिवन ताचो बुडकुलो जाता. वो आनी कसलीय वस्त जरी तर ताका करपाक जाय, एक वाज करपाक जाय, वो एक कोंबो करपाक जाय, वो आनी कितेंय करपाक जाय जाल्यार तो वांटो गुवणावन जायते पावटी जो आकार दिल्लो आसा तो आख्खोच मोडून परतून घडटा. पूण एक पावटी तो भाजलो मागीर कांयच करूंक जायना. एक पावटी भाजल्या उपरांत जरी तर ताचो आकार बदलूंक वचत जाल्यार तो फुट्टलो, तो मोडटलो. देखून आकार घेता आसतना तो आकार सारको घेवप एकदम गरजेचें. आनी देवाच्या राज्याचे आमी विस्तारपी आनी परगटणार जातले जाल्यार हेच भाशेन आमच्या जिवितांत. आनी कोण दिता आकार, कोणाच्यान दिवपाक जाता? हाच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता जेजू तो मुद्देस्ती, कोराराचो मुद्देस्ती. आनी कोरार म्हणटा तो देवा लागीं. जरी तर देवा लागीं आमचो कोरार आसा जाल्यार एक वस्त आमकां थावी, देव आपल्या कोराराक केन्नाच पाट वडना. देव कोराराक सदांच विस्वाशी रावता. पूण जरी तर आमी ह्या कोराराक विस्वाशी रावना जाल्यार आमीच तातूंतली भायर पडपाक शकता. देवान भायर उडयली म्हण न्हू, पूण त्या कोराराक आमी मातूय इल्लोसो पासून आमी इल्लेशें एटेन्शन ताका दिना. देखून जशें आयच्या पयल्या वाचपान हेब्रेवांक बरयल्ले चिटीन आमी आयकता, कोरार केल्लो पूण हे पर्जेन ताची बेपरवा केली. आनी जेन्ना बेपरवा केली तेन्ना हे इस्रायलाचें घराणें ह्या कोरारांतली भायर पडलीं. आनी परतून हो कोरार नव्यान बांदून हाडपाक जेजू मुद्देस्ती. आनी हो जेजू ह्या संवसारांत जेन्ना आयला तेन्ना खरेपणी आमकां देवाची भुरगीं करचे पासत आमचे पासत खुरसार मेला. आमचे भाशेन कोश्ट त्रास सोंसल्यात, मनीसपणाचे वडवडे ताका समजतात. आनी अशें आसतना हेंच राज सगल्यांक परगटूंक आपले बाराबोर ह्या 12 जाणांक खेरीत भाशेन विचून काडले. आनी विचून काडलें तेन्ना बेश्टेच विचून काडले आनी धाडले अशें न्हू, विचून काडले आनी आपणा बराबर आसचे पासत तांकां दवरले. म्हणटच ही आकारणी जी ह्या शिसांक मेळ्ळी ती जेजू बराबर रावन ताचीं उतरां आयकून तो कितें करता तें आपुणूय करून हे भाशेन तांकां आकारणी मेळ्ळी. सगल्याहून व्हडली आकारणी जेजू सवें जी घेतल्या ती आमच्यान म्हणूंक जाता आमची आंकवार मारिया साहेबीन माय. खरेपणी आपल्या कुसव्यान तिणें जेजूक आकार दिलो. तरी आसतना पयली शीस जेजूची हें देवाचें राज विस्तारूंक तीच जाली. आनी देखूनच आमी तिका आयज आनीक एक पावटी नमान करता. जेजूक जल्माक हाडून हें देवाचें राज परगटूंक जेन्ना तिणें उक्तेपणी वो सगल्या आपल्या उदारपणान जेजू आख्ख्या संवसाराक दिलो. आपूण आवय आनी तो आपणाचो फुडार आसा हें घडये आयची आवय बापूय जायतें करतात. भोव करून जेन्ना आपल्या भुरग्यांक कसल्याय वावराक धाडूंक जाय, भोव करून समाजीक वावर वो जावं यादनीक जावं माद्री जावं परजे पासत जेन्ना आपल्या भुरग्यांक धाडटा तेन्ना जायतीं आवय बापूय फाटीं सरता. कित्याक आमचो फुडार आसा, आमकां जाय. आंकवार मारिया ह्या आपल्या पुताक जल्म दिल्या उपरांत आमचे लागीं एके भशेन कोरार करचे पासत देवा लागीं आमचो कोरार नव्यान घोट करचे पासत ताका पाठयता. जाल्यार हेंच जें उदारपण आमकांय सगल्याक आदाराचें जावं दी. तर हें करता आसतना हो आकार जो आमचो घडये कसल्याय पातकाक लागून कसलेय चुकीक लागून पिड्ड्यार जाल्लो आसा जाल्यार आमी आमकांच आनी कोणाच्या हातान घालप न्हू, पूण देवाच्या हातान घालून जेजूच्या हातान घालून हो आकार नव्यान घेवंक पातकांचें बोगसणें घेवप. तर हे पातकांचें बोगसणें आमी घेता तेन्ना नव्यान तें मातये भाशेन जाता. जाल्यार ही कृपा आमकां मागुया, हें समजून घेवया आनी जाता ते भाशेन हे जेजूचे गूण आमच्या जिवितान घेवंक ताचे बराबर रावप म्हणजे पवित्र पुस्तक वाचप. ताचे बराबर रावप म्हणल्यार भोव पवित्र संस्कारान ताची भजण करप. ताचे बराबर रावप म्हणल्यार मिसाचे भेटेन वांटो घेवप आनी ताचे बराबर रावप म्हणल्यार ताचे जे गूण आसात ते आमच्या जिवितान दुसऱ्यांक दाखोवन दिवप. हेंच करूंक आमकां हे भेटेन कृपा मागून घेवया.
म्हज्या भाव भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या बलिदान आपल्या मनात आमच्या नक्की पवित्र विचार गावाक सर्वेस्पर मानून सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमचीं दानां मानून घे. ताचे वरवीं पवित्र जावन सासणाच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत युगांत सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. व अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलें. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र पवित्र दरबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामे येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटभर गोठुया. सोम्याची तुझे मरण आनी समोरता तुझे पुनर्ची गोडगोड आमी गोडगोडटा. तुज्या येद्यांक आमी ओंत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो भरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुता भाग्योन जुजे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाबा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. देवा लागीं कोरार करता आनी कोराराक विस्वाशी रावता ताची आकारणी जाली. ही आकारणी आमी बरे भाशेन घेवंक देवाच्याच हातान आमकां घालुया आनी तो आमकां दिता तसलो आकार आमी घेवया. हेंच करूंक बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बसता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरे भाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडे निरोगत आमी शिवंक येता. ती आमचेर जट्टी आनी घास थाडिना जावं पूण तुजी काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकेन वखद दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. आत्मीक कुमेवा खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्याक घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावंक म्हाका दिवं नाका. आमेन.
सोमी म्हणटा हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुजें जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बोव वर्त्या देण्यान आमची खरी वडवीक आसा म्हूण ओळखून ती आमी सदांच भोगूं. हें आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. आयज सांजे 7:15 वाजता पवित्र संस्काराक बोजवण जातली. तुमच्या मदल्या कोणाकूय येवपाची खुशी आसा जाल्यार तुमी येवं येता.